नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळय ताच्यो हेडलायन्स. काणकोण, केपें, सांगे आनी धारबांदोड्या तालुक्यांचो आस्पाव करून तिसरो जिल्लो निर्माण करपाचो घेतलो निर्णय. तिसऱ्या जिल्ह्याच्या नावांची घोषणा करतले बुधवारा. मुख्यमंत्र्याची माहिती. उत्तर दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्षांची निवड. दक्षिणेत सिद्धार्थ गावस देसाय आयलो 16 मतांनी वेचून. मात 16वें मत विरोधी पक्षांतल्यान मेळिल्ल्यान कोफुसांव. नव्या वर्साक गोंयांत जाल्या पर्यटकांची गर्दी. उत्तर आनी दक्षिणेत 100 वयर सुवातांचेर वाडयल्या पुलीस गस्त. डीजीपी आलोक कुमारान दिली माहिती. कुंकळकारांचो प्रस्तावित हाऊसिंग बोर्ड प्रकल्पाक खर विरोध. लोकांच्या विश्वासात घेनासतना सरकार उबारता प्रकल्प. थळाव्यांचो आरोप. फोंड्या वारखण वाठारांत आयतारा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत मशिनांक उजो घालपाच्या प्रकरणात 2 तरणाट्यांक अटक. फोंड्या पुलिशेची कारवाय. आनी चोर्ला घाट व्हडलेतम वाठारांत मालाची येरादारी करपी टेम्पोक लागलो उजो लागिल्ल्यान जाले सुमार 5 लाखांचे लुकसाण. वाळपय उजो पालवी दळान उजो हाडलो नियंत्रणांत. आतां पळयात खबरो विस्तारान. लोकांक प्रशासनाचो फायदो जावचो म्हूण जिल्ले ल्हान करचे अशें थारायलें. ताचे प्रमाण काणकोण, केपें, सांगे आनी धारबांदोड्या तालुक्यांचो आस्पाव करून तिसरो जिल्लो निर्माण करपाचो निर्णय घेतलो. तिसऱ्या जिल्ह्याचे केपें मुख्यालय आसतलें. तशेंच जिल्ह्याचें नांव बुधवार मेरेन जाहीर करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. तिसऱ्या जिल्ह्या संदर्भात निमणो निर्णय घेवपा खातीर मंगळारा मुख्यमंत्र्यान विरोधी तशेंच सत्ताधाऱ्यांची बसका आपयली. हे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयांत तिसरो जिल्लो जावचो म्हूण सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांचें सपन आशिल्लें. खास करून फोंड्या जावचो अशें तांचें म्हणणें आसलें, जाका लागून लोकांक बऱ्यो सुविधा आनी प्रशासकीय कामांचो फायदो जातलो अशें तांचें मत आशिल्लें. हे खातीर तांणी विधानसभेत लेगीत मागणी केल्ली. पूण ह्या तिसऱ्या जिल्ल्या खातीर बोवाळ लेगीत जाल्लो. कांय लोकांनी जाल्यार ह्या जिल्ल्याक विरोध लेगीत केल्लो. पूण आतां निमणें सर्गेस्त मंत्री रवी नायकाचें सपन पुराय जालें. तिसऱ्या जिल्ल्या संदर्भात निर्णय घेवपा खातीर मंगळारा मुख्यमंत्र्यान विरोधी तशेंच सत्ताधारी आमदारांची बसका आपयल्ली. काणकोण, केपें आनी धारबांदोडा तालुक्यांचो आस्पाव करून तिसरो जिल्लो निर्माण करपाचो निर्णय घेतला. तिसऱ्या जिल्ह्याचें मुख्यालय केपें आसतलें. तशेंच जिल्ह्याचें नांव बुधवार मेरेन जाहीर करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. थर्ड डिस्ट्रिक्टाचेर हाज्या पयलीं कॅबिनेटानूय बी डिसिजन जाल्लें, हाज्या पयलीं असेंब्लीनूय डिस्कशन जाल्लें. तिसरो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करप, कारण ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराच्या अंतर्गत निती आयोग फॉर्म जाल्या उपरांत देशांतल्यो डिस्ट्रिक्ट ल्हान करप, कारण जेणे करून ॲडमिनिस्ट्रेशन हें सगळ्या लोकां पर्यंत पावप आनी मॅक्झिमम बेनिफीट चडांत चड लोकांक कशें पावप हेच्या खातीर पुराय देशांत आतां पर्यंत 120 डिस्ट्रिक्ट नवीन जाल्यो. आमच्या कडेन प्रपोजल आशिल्लो आमी नवीन डिस्ट्रिक्ट करचे म्हणून. ताच्या खातीर आमी बावंड्री वायज आमचो धारबांदोडा, सांगे, केपें आनी काणकोण हो जिल्लो हो तिसरो जिल्लो करप हाच्या खातीर आमी फायनलायज केल्लें. आज आमी फायनल सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचे डिसिजन्स आनी कन्सर्न MLAs हांकां आपयल्ले. तांच्या बरोबर एकदां फायनल डिस्कशन्स केले आनी डिस्कशन्स केल्या उपरांत आमी तिसरो डिस्ट्रिक्ट करपाचें डिसिजन घेतलां. हे तिनूय जिल्ले तालुके धरून तिसरो जिल्लो जो आहा तो फॉर्म जाता. ताजो हेडक्वॉर्टर्स हो केप्यां हांगासर उरतलो. ओके, फाल्यां नोटिफाय करता तेजे आतां नोटिफाय जाल्या उपरांत सगळ्या जाणांक जाल्ल्या डिस्कशन तेजेर असेंब्लीन जाला, कॅबिनेटान जाला. नांव तुमकां फाल्यां कळटलें. तिसऱ्या जिल्ह्याक काँग्रेसीचो विरोध ना, पूण योग्य अभ्यास करून निर्णय घेवपाक जाय. हे विशीं स्थापन केल्ल्या समितीचो अहवाल सरकारान उक्तो करचो अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केल्या. Today was a meeting called for formation of the third district. First of all, the third districtच्या निमतेर आमी जेन्ना उलयता, आमी एक मुखेलमंत्रीक सांगलें की जो रिपोर्ट 2000 नोव्हेंबर 23 तो तयार जाल्लो आनी हो रिपोर्ट आमकां दिवंक ना. The feasibility of the third district in terms of the financial burden, in terms of whether there is some sort of an imbalance, which are the districts, what is the benefit, what is the financial implication, which
budget heads will affect where is the finance going to come through, what is the benefit, whether the existing system having the North Goa district and South Goa district, what is lacking. हे सगळ्याचो बाय कमिटीचो रिपोर्ट जालो आणि ती कमिटीचे रिपोर्ट was not given to us. Today the chief minister agreed to give it to us today and he's trying to announce a new district tomorrow. I mean, you can see from what and where this is planning, because 31st is the last day for the census to be announced. This time, if you look at this rushing with such a big decision, having such huge financial constraint on the state of Goa, whether this is going to be, what is the financial burden, implication vis-a-vis, third district, we are not against the third district. They are identifying certain talukas, certain constituencies. No one is against it. But we have to scientifically jenna ek report ahlo. And report or table report ang diyonkuje na. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष वेंचून आयल्यात. मात दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष वेंचणुकेत एका विरोधकाचे मत फुटपाचो प्रकार घडला. सत्ताधारी गटाकडेन 15 जाण आसतना भाजपाचो उमेदवार सिद्धार्थ हाका 16 मतां मेळिल्ल्यान दक्षिणेत कोफुसांव निर्माण जाला. वीस डिसेंबराक जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक जाल्या उपरांत 22 तारखेर मतमेजणी जाल्ली. उपरांत उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पदा खातीर भाजपान आपले उमेदवार जाहीर केल्ले. ते प्रमाण सोमारा भाजप तशेंच काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाच्या उमेदवारांनी अर्ज भरिल्ले. देखून उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षपदाचेर रेश्मा बांदोडकार आनी उपाध्यक्षपदा खातीर नामदेव च्यारीची बिनविरोध निवड जाल्या. जाल्यार दक्षिणेत अध्यक्षपदाचेर भाजपाचो उमेदवार सिद्धार्थ गावस देसाय आनी उपाध्यक्षपदाचेर अंजली वेळीप वेंचून आयल्या. मजगतीं दक्षिणेत अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेत एका विरोधकाचें मत फुटपाचो प्रकार घडला. सिद्धार्थ हाका 16 मतां मेळिल्ल्यान कोफुसांव निर्माण जाला. दक्षिणेत भाजपाची 11 सिटां आयिल्ली, मोगो आनी अपक्ष दरेकी 2 सिटां मेळून 15 सिटां जातात. मात अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकीत सिद्धार्थ हाका वट्ट 16 मतां पडिल्ल्यान एक मत विरोधी पक्षांतल्यान मेळिल्ल्याचें मुखार आयलां. मजगतीं काँग्रेस युतीची 9 सिटां आशिल्ली, ते प्रमाण 9 मतां मेळिल्ल्याचें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव सांगता. आमगे कितू आसले अलायन्साचे 9 मरे कितले पडे 9 मरे मागीर कितें जालें आमगे अलायन्स आसले 9 आसले 9 पडे. सो आतां हे खंयचे पडले म्हणटा ते आमगे 9 जाय ते आमी आनी गोवा फॉरवर्ड 9 आसले ना 9 पडली आम आसले ते आसले सेम नंबर. डिन इनक्रीज एंड डिन डिक्रीज ऑल्सो इट इज द सेम. सो तुमी शुअर आसा तुमगे 9 अरे कितले जाल्ले आमगेले अलायन्सान 9 जा न्हू 9 पडले आनी वेर इज द क्वेश्चन ऑफ एनीथींग एल्स. आतां तो आहलो बीजेपीन तो रिजायन जालो. रिजायन जावप अधिकार ना रे संविधानान दिलोलो. तो रिजायन जावन आमच्या पार्टीन भितर येयलो. So where is the question? Where is the question of he resigned, faced the public and won with one of the highest leads. This is a slap on where the chief minister campaigned. That particular booth we won with one of the highest leads. पडल्या 16 तुमकां खंयचे तुमकां कितें हे बी प्रचार बी केलो तुम्ही सिक्रेट बॅलेट ते हांव काय सांगपाक शकना कशें म्हणून, पूण बरी गजाल की एक आमकां मारले आमचे विश्वास दवरला म्हणून ते आमच्या पार्टीचे विश्वास दवरून मारला ते हातूंतले बरी गजाल. एक मत आमकां पडलें सपोर्ट बी केला आसतलो. हांव तशें काय सांगपाक शकना. एकट्या कोणाचें नांव घेवपाक सिक्रेट बॅलेट ते कोणी मारला म्हणून ते आतां तशें कळपाक. we are happy with the result because we were 9 आम्ही 9 आसा. 8 काँग्रेस आणि एक आमचो अलायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्डाचो. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब विजय सदस्याय तशेंच आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव आनी तसोच आमचो पार्टी प्रेसिडेंट बाब अमित पटकर. आमची 9 पडल्यात. देवर आउट ऑफ 25 आनी थंय आनी एक नॅशनल पार्टी आसा तेंचो एकूच आसा. सो आतां गोंयच्या लोकांक चिंतूंक जाय हू इज द बी टीम ऑफ बीजेपी जे क्रॉस आनी आयदर यू बी विथ द रुलींग ओ यू बी विथ द ऑपोजिशन. सो आतां सिद्ध जाता की
हे बी टीम ऑफ बीजेपी गव्हर्नमेंट हे गोंयचे जनतेन हाजेर विचार करपाची गरज आसा. मजगती हे विशीं आबाचो वेन्झी वेगस हाणें प्रतिक्रिया दिल्या. आमची भुमिका स्पश्ट आसा. आमी भाजपाक विरोध करतात. आमी भाजपा आड मतदान केलां अशें वेन्झी सांगता. जिल्लो पंचायत अध्यक्षाच्या वेंचणुकेत आमी क्रॉस वोटींग केला हो दावो निराधार आसा म्हूण वेन्झी वेगस सांगता. आयकात. आज आम आदमी पार्टी एकूच स्टँड घेवन आहा. जिको इलेक्शन जिखनाक इलेक्शन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन जायत चेंजीस जायत रावतल्यो, बट आमगे एकूच स्टँड आहा कितें, वी आर एंटी बीजेपी, एंटी कम्युनल पॉलिटिक्स. हितून घाडाय बुडय कांयच ना. जेन्ना स्पिकरा इलेक्शन जाल्लें तेन्नाय आमकां काँग्रेसागे विचार मान्य नाशिल्लो, जावं तो एलायन्साचो जावं कसलोय. कित्याक मान्य नासलो, कित्याक ते टायमार एलायन्स करनाय. मत इतलेंच, अलायन्स सगळ्यांक जाय आशिल्लें पूण टायमार करनाय. आनी तेन्ना आमी एल्टना सपोर्ट केल्लो, आनी एल्टना सपोर्ट करून भायर जेन्ना सरले आमी त्या दिसा आमी सांगलेलें की आमी एंटी बीजेपीक वोट मारला. एज अ ऑपोजिशन वी हॅव वोटेड अगेन्स्ट द बीजेपी. इट इज नॉट दॅट वी हॅव वोटेड फॉर काँग्रेस ऑर वी आर इन फेवर ऑफ देम. लोकांक जाय एंटी बीजेपी वोट मारपाक. सो आमगे स्टँड एल्टना माल तेन्नाय तसो आशिल्लो. आमगे स्टँड आज ZP इलेक्शना जेन्ना तेंगे इलेक्शन वोटींग जाल्लें तेन्नाय आमगे मामागेलो स्टँड आनी पार्टीचो स्टँड तोच आशिल्लो. सो वी हॅव वोटेड फॉर हू हॅज स्टूड अगेन्स्ट द बीजेपी. सो हितून दोन भाशेन गोश्टी उलयन फायदो ना. आतां हे जे कोण आम आदमी पार्टीन क्रॉस वोटींग केलें म्हणटाय आनी म्हणटाय, आय थिंक दीस इज असलें पॉलिटिक्स मरे. लोकांन आतां भायर उडयलां. आमगे पास्ट ट्रेंड असलो कल्चरूच ना. सो जेन्ना असलो कल्चरूच ना जाल्यार आमचे बोगलांड घायले ते मनशाक विचारपा जाय तेगे क्रेडिबिलिटी कितें ती. हांव तेजेर वचपाक सोदना आनी ना म्हूण तेजेरी टिकाय कांय करूं सोदना. बट आवर थिंग इज व्हेरी क्लियर. वी हॅव ऑलवेज बीन देर अगेन्स्ट द बीजेपी. आनी 12 तारखेर असेंब्ली आसतली. wherever there is an opportunity for Goa to stand together, we are going to be there as a legislative part of the legislative wing of the Aam Aadmi Party. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सगळेकडे नव्या वर्साची उमेद फाकल्या. गोंयांत सध्या पर्यटकांची गर्दी पळोवपाक मेळटा. लोकांच्या सुरक्षेच्या आणि नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर उत्तर आणि दक्षिणेत 100 वयर सुवातांचेर गोंय पुलिसांचे पंगड, एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड आणि डॉग स्क्वॉड तशेंच ट्रॅफिक पुलीस लेगीत तैनात केल्या, अशी माहिती DGP आलोक कुमार हांणी दिली. पळयात. पुलिस जैसे हर साल मजबूत इंतजाम करती है और इस साल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि IR बटालियन के 700 लोग ट्रेनिंग करके और 3rd IR बटालियन में ज्वाइन किया था. तो हमारे पास फोर्स भी इस बार एक्स्ट्रा है जिसको नॉर्थ गोवा साउथ गोवा दोनों जगह तैनात किया गया है. इसके अलावा जो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा पुलिस है वो उस दिन इवनिंग के टाइम में और लेट नाइट तक बहुत जगहों पे 100 से ज़्यादा जगहों पे नाकेबंदी के थ्रू अपनी प्रेजेंस बना रखा है. इसके अलावा टूरिस्ट पुलिस और पोस्टल सिक्योरिटी पुलिस इसको भी तैनात किया गया है. एंड जो हमारे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लोग हैं उनको भी नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में कंटिन्यूस पेट्रोलिंग कर रहे हैं. जो हमारा बॉम्ब डिस्पोजल दस्ता होता है वो और जो हमारा डॉग स्क्वाड है इन सबको भी हमने नए साल के इसमें तैनात किया है. और ओवरऑल जो विजिबिलिटी है उसको मजबूत किया गया है. पुलिस कंट्रोल रूम को भी खास तौर पे ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हर इंसिडेंट के ऊपर वो निगाह रखे, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फास्ट हो और पुलिस रिस्पांस काफ़ी तेज़ हो, सो दैट कहीं पे किसी भी टूरिस्ट को, सिटीजन्स को कहीं दिक्कत ना हो. और अभी आपने देखा है गोवा में काफ़ी फुटफॉल है, काफ़ी टूरिस्ट सब जगह कोस्टल एरिया में भी और पेंजिन में और बाकी जगहों पे यहाँ टूरिस्ट स्पॉट्स यहाँ देखे जा रहे हैं और काफ़ी स्मूथ सब कुछ चल रहा है. ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर में भी खास तौर पे ध्यान दिया गया है. ट्रैफिक पुलिस जो हमारा यूनिट है उसको भी एक्स्ट्रा मैन पावर दिया गया है ताकि जितने भी जंक्शन है उसके ऊपर में लोग हों और रेगुलेट करें. दिन के टाइम में भी और लेट नाइट तक भी ट्रैफिक पुलिस का भी प्रेजेंस रहेगा. और हमें पूरी उम्मीद है कि सिटीजन्स और टूरिस्ट के सहयोग से सब लोग अच्छे तरीके से और सेफली नए साल को सेलिब्रेट कर पाएंगे. सर, नाकाबंदी की वजह से वो पैनिक सिचुएशन नहीं हो जाएगा ना? नहीं, हम अननेसेसरी किसी को भी हासिल करने की उसमें ऐसी मंशा नहीं है. पर पुलिस के प्रेजेंस से कहीं पे भी कोई हुलीगनिज्म है, कोई ऐसा एलिमेंट है, ड्रंक एंड ड्राइविंग है, इन सब चीज़ों को भी ये बहुत जरूरी है. नव्या वर्साक येवकार दिवपा खातीर पर्यटक व्हडा संख्येन गोंयांत पावल्या. तशेंच गोंयकारूय नव्या वर्साच्या कार्यक्रमात वांटेकार जातात.
ह्या वेळार येरादारी कोळणी जावची न्हय, येरादारी सुरळीत आसची हाचे खातीर म्हत्वाच्या पर्यटन थळांचेर येरादारी पुलीस तैनात केल्यात म्हूण येरादारी पुलीस अधीक्षक प्रबोध शिरवयकर हांणी सांगलें. तशेंच नव्यो पार्किंग सुवातो निश्चित केल्या. येरादारी नेम पाळचे, सोरो पिवन गाडी चलोवची न्हय अशें आवाहन शिरवयकर हांणी केलां. गोंयाक आतां न्यू इयर लागीं पाविल्लो आसा. ते फाल्यां सुरू जातलो. ते ऑलमोस्ट ट्युरिस्ट आनी हे सगळे गोंयाक आयिल्ले आसा. ताका लागून वाहतूक ट्रॅफीक पुलिसांनी एलोबरेट ट्रॅफीक अरेंजमेंट केल्लो आसा. सो आमी पयलींच्यान सुरू आसा आमचो, पूण 31st नायटाक आमी स्पेशल अरेंजमेंट केल्लो आसा. तातूंत आमी जे कोस्टल बेल्ट आसा, फॉर एग्जाम्पल कलंगूट, हणजुणा, बागा जावं मोरजी त्या सायडीक, तशेंच आमचे सावथ डिस्ट्रिक्टाक कोलवा, बेनावली, पालोलें हांगा सगळ्याक स्पेशल ट्रॅफीक अरेंजमेंट केल्लो आसा. ते ट्रॅफीक अरेंजमेंटा बरोबर आमी थोडे नोटिफिकेशन काडून रिस्ट्रिक्शन घाला. फॉर एग्जाम्पल आतां जे बागा, कलंगूट एरिया आसा तातूंत आमी हेवी व्हेहिकलाचो रिस्ट्रिक्शन नोटिफिकेशन काडून घेतला. कित्याक फुटफॉल इतलो आसता की थंय हेवी व्हेहिकल गेले जाल्यार ट्रॅफीक कंजेशन जावपाक शकता, जावं तातूंत म्हणजे टोटल जाम जावपाक शकता. ताका लागून तो अरेंजमेंट केला. आतां हे जे पळय रिस्ट्रिक्शन आसा ते हेवी व्हेहिकल हे टायमाचे म्हणजे पिरियड आमी नोटिफिकेशन काडला. नियर फॅट फीश रेस्टॉरंट इन पार्किंग सर्टन रिस्ट्रिक्शन काडल्या. पूण आमी आतां फॉर एग्जाम्पल पार्किंग लॉट आमी केल्ले आसा. नियर फॅट फीश रेस्टॉरंट इन बॅरन लँड, बॅरन फिल्ड आसा तातूंत पार्किंग केला. नियर बोडके वडा कडेन म्हणला पोरोवाडा इन परत फिल्डाक पार्किंग केल्लें आसा. ओपन स्पेस एडजस्टंट टू कलंगूट पुलीस स्टेशना कडेन केल्लें आसा. मागीर टेम्पररी सर्क्युलेशन प्लॅन तयार केल्लो आसा. नॉन मोटरायज झोनूय आमी केल्ले आसा. आतां नॉन मोटरायज झोन म्हणजे रोड फ्रॉम भारत जंक्शन टू टिटो सर्कल, मांबो क्लब बी म्हणा, टुवर्ड्स एक्झीट फ्रॉम स्नो पार्क वाया टिटो बागा वील बी नॉन मोटरायज झोन. सगळ्यांनी गाडी काळजी घेवन चलोवची, ट्रॅफीक रूल्स ओबे करचे. जे टू व्हिलरान चलयतात तांणी हेल्मेटाचो अवच वापर करचो. जे फोर व्हिलर आसात तांणी सीट बेल्ट घालचे. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जो कोण ड्रिंक करता तांणी प्लीज स्वता साठी आनी दुसऱ्या साठी गाडी चलोवची न्ही. जो कोण पिना ताजे गाडयेचो ताबो तांणी चलोवचे विथ वॅलीड लायसन्स. आनी परत एकदां सगळ्यांक की रस्त्यार गाडी दवरची न्ही. जो डेजिग्नेटेड पार्किंग लॉट आसा थंयच दवरचे, जाणे करून आमचो गोंयचो न्यू इयर जो अरेंजमेंट आसा ट्रॅफीक तो सुरळीत जातलो. कुंकळे पाजरकोण चारामड्डी वाठारांत जावपी प्रस्तावित हावसिंग बोर्ड प्रकल्पाक कुंकळकारांनी खर विरोध केला. थळाव्या लोकांचे इच्छे आड सरकार हो प्रकल्प उबारपाक सोदता असो आरोप थळाव्यांनी केला. हेच ते कुंकळे पाजरकोण चारामड्डी वाठारांतले जमनीचेर हावसिंग बोर्ड प्रकल्प येवपाचो आसा. कांय वर्सां पयलीं ह्या प्रकल्पा खातीर थळाव्यांनी तशेंच आदलो शार उदरगत मंत्री जॉकी आलेमा हांणी खर विरोध केल्लो. उपरांत हो प्रकल्प उबारपाच्यो हालचाली बंद जाल्ले. आतां परतून प्रस्तावित हावसिंग बोर्ड प्रकल्प येवपाचो आशिल्ल्यान कुंकळकार बरेच चाळवल्यात. मंगळार त्या सुवातेर वचून तांच्यांनी शांतिकायेचें आंदोलन केलें. आमकां हो प्रकल्प नाकाच अशें म्हणीत तांच्यांनी प्रकल्पाक खर विरोध केलो. सरकारान हो प्रकल्प हाडलो जाल्यार वगी रावचे नात अशी शिटकावणी कुंकळकारांनी दिल्या. आयकात तांचें म्हणणें. हावजिंग प्रोजेक्ट हो जेन्ना आमचो एक्स UD मिनिस्टर जोकी आलेमा हो आमचे कुंकळकार लोकां सायडीन रावल्लो पयलीं, आनी तेणें हो एक खंयची भारती एअरटेल म्हण एक कितें प्रोजेक्ट येतालो तो बंद केल्लो. लोकांक नाका म्हण, आमगे गांवच्या लोकांक नाका म्हण. आतां सडनली हो वयर येयला. लोकांक तरी कांय खबर ना, पूण म्हाका जाल्यार खबर आसा 3 म्हयने पयलीं म्युन्सिपालिटी बी बोवाळ जालो तो. आतां म्हाका दिसता लोकल कावन्सिलरान बी हे लोकांक सांगपा जाय बाबा हिंग कितें येता तें, हिंग एक वस्ती येता काय हिंग घाटेआण घालता ते. आज गोंयकारपण म्हण तें आनी उरली ना हिंगा. गोंयकार तितूंक जालाय दिसता. अशी एक ट्रेंड जायत येयला. आमगे कुंकळे म्हणल्यार कितें जॉग्राफिकल आमगे सिस्टम दुसरें आसा कुंकळे. बांयचें उदक हें तें, आनी इवन आज आमगे इंडस्ट्री सुद्दां पोल्युशनाचेर तेजेरूय आतां हेजेर उलयतात. हें जें दिश्टी पडटा तें हिंग जें तें हावसिंग प्रोजेक्ट येता हो कुंकळे सारकी विलेजी न्हू. हिंगा आमगेले दुसरी भशेन सोशल सिस्टम आसा, इकोसिस्टम दुसरी भशेन आसा. आनी हो जरी प्रोजेक्ट जरी गव्हर्मेंटान चिंतला हाडून कुंकळकारांक हड्ड्यार घालपाचो जाल्यार कुंकळकारी सक्षम आसा की हें बंद करपाक. चारामड्डी जी जमीन आसा
ही कांय वर्सां पयलीं हावजींग बोर्डा खातीर ही एक्वायर बी जाल्ली तेन्नाचे आमचे आदले युडी मिनिस्टर बाब जोकी आलेमांव हाणें हेका स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घेतलें आनी आयज कालांतरान लकीली तेचो चलो आज आमच्या कुंकळ्याक MLA आसा आनी आमकां ठामपणे विश्वास आसा की युरी आलेमांवाचो हेका विरोध आसतलो म्हणून. आयज जशे लोक जमल्या लोकांक कळ्ळा की हिंगा हावजींग बोर्ड परत येवपाचो आसा म्हणून तेन्ना त्या वेळार लोकांनी हिंगा हावजींग बोर्ड बंद केल्लो आनी सांगिल्लें की इन्स्टिट्यूशनल हब करचो म्हणून. सो आज एड्युकेशनल जर हब हिंगा करता जाल्यार तो कांय प्रमाणे लोकांक फायदो जातलो. हें आयज लोकांक कळ्ळा. सो हेका लोकांनी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घेतला आनी आतां मिटींग जाला आनी आमचे जे ही पळय आतां पांजरकणी वेरोडा आनीक ही जी एरिया आसा ही सेपरेट रेव्हेन्यू विलेज आनी ही एक दवरपा खातीर आमचो तेंको पांजरकणकारांक सगळ्या सदांच आसतलो. कळ्ळें न्हय. आनीक जर हावजींग बोर्ड हिंगा येता जाल्यार आमी ठामपणे हेका विरोध करतले. तुम्ही दुसऱ्या भलत्याक जर हावजींग दिताय जाल्यार जे लँड लुजर आसाय तांकांय हावजींग जाय. कित्याक दिवचे न्हू. म्हज्या बॉल्सांतले तूं काडटा आनी आनी कोणा दिता. म्हज्या बॉल्सांतले काडटा तूं म्हाका 12 रुपया दिता आनी तूं आज विकता 18,000. सरकार धंदो करूंक बसला हांगा. सरकाराचें काम धंदो करपाचें. सरकाराचें काम न्याय दिवपाचें लोकांक. हो न्याय मागता आमी काय ना. हावजींग बोर्ड आयिल्ले जाल्यार सुप्रीम कोर्टाक वयतले तुमी अपील करतले. आमकां कांय खबर ना. खंयची हायकोर्टाच्यो खबरो सांगता आनी हायकोर्टान जर ऑर्डरी अश्यो घेतल्या त्यो लोकांक कळय नासतना घेतल्या त्यो आमकां चॅलेंज करपाक ओपन आसतलें. हें व्हडली प्रॉब्लेम ना. हें कांय टेन्शन ना. हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या आनी हायकोर्टान ऑर्डर दिली म्हणटा तें व्हडली लिगली म्हाका जाल्यार दिसना कितें प्रॉब्लेम आसतलें. त्यो ज्यो हायकोर्ट ऑर्डरी तुमी सांगताय तेजेर आमी स्टडी करून आमी कितें करतले. पण हो लोकांचो डिमांड ही लोकांची चळवळ. हांगा हायकोर्ट पडपाक शकना. 25,000 लोकांक कोणाक काडून दिले ते भशेन 1,01,000 परती दियात. तितले आमची मागणी नंबर 1. हांवें पयलीं सांगलां. गोमंतक टीव्ही खातीर कुंकळच्यान भीमा पाटील. फोंड्या वारखण वाठारांत आयतारा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत मशिनांक उजो घालपाच्या प्रकरणात फोंड्या पुलिशेन 2 तरणाट्यांक अटक केल्या. शापूर बांदोडा वाठारांतलो 31 वर्सां पिरायेचो मोहम्मद दादापीर शेख आनी वारखणेचो मिंतेश उर्फ बबलू नायक अशी ह्या दुबावितांची नांवां जावन आसात. चोरला घाट व्हडलेतम वाठारांत मालाची येरादारी करपी टेम्पोक उजो लागपाची घडणूक घडली. मंगळारा फांतोडेर 3 वरांचेर हो उजो लागपाचो प्रकार घडलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 5 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. वाळपयच्या उजो पालपी दळान घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. तशेंच सुमार 2 लाखांची मालमत्ता वांटोवपाक दळाक येस आयलें. गाडयेच्या धनयाक दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. रातच्या 3:52 भायर कॉल जाल्लो कॉल येयलो पणजेच्यान आमी रोखडीच गाडी आमची टर्न आउट केली आनी सादारणशें आमकां सादारण हांगाचे अशें तेरीच्यान वचपाक पावून तास सुमार जालो. चोरला घाटार चोरला घाटार कॉल जालो. बॉलना गाडीचो रजिस्टर नंबर आसा K346516 आमी ते पॉयंटार पावले तेन्ना ते गाडयेन कोण नासलेले. तांकां कोण तरी शिफ्ट केले ते साखळे हेल्थार नासले पावल्या म्हणून. ते बी इंजोर्ड हा. म्हणजे एकटो ड्रायव्हर आसलो पळय तो म्हणजे तो ओनर खंय तो इंजर्ड जाल्लो. म्हणजे ताका तकलेक मातसो मार बसलेलो. म्हणजे आमी गेले तर गाडी पेट्रोल चालू आसलेली म्हणजे चडशी दवरली पावता म्हणून. सो म्हणजे धुंवर बी येतालो म्हणजे आमी उदक मारलें आनी गाडीचे उदक कंप्लीट पार. गाडी लोडेड असलेली सगळी. हय म्हणजे भितर आडसरा म्हणजे म्हाका दिसता तेजे अंदाज तो न्हिदलो आसता तुजे दिसतना आनी गाडीची फुडें मारल्या नंतर टर्न जाली आनी फूल डोळ्या ती गाडी म्हणजे डायरेक्ट टर्न जाली. गाडी चडशी जळयली. चडशी जळ्ळ्या. लॉस कितलो लॉस सादारणशे 5 लाख तरी जाता. तुम्ही कितले सेव केले. आमी 2 लाख तरी जाता. म्हणजे फुडले जे मशीन इंजीन आहा सगळे ते सगळे कंप्लीट जळयले आसा. आणि कोण नासलो भितर. आनी कोण ही गाडी खंयच्यान येताले. ते वरच्यान येतले. म्हणजे कर्नाटक टू गोवा. मशिनाक उजो घालप्याचेर कारवाय करची म्हूण अखिल गोंय मशीन मालक संघटनेन मंगळारा फोंड्या पुलिसांक निवेदन दिलें. मशिनाक उजो घालपी लोकांक तशेंच उजो लावपाक प्रोत्साहीत करपी व्यक्तींक अटक करची अशी तांच्यांनी ह्या वेळार मागणी केल्या. आमचो एक एक्सकेवेटर हांगा काम करता आसतना ताका जळयलो. आतां फर्स्ट ऑफ ऑल कितें तरी एक्सिडेंट जालो म्हणून आयकलें आमी. ट्रका फुडें एक कोणाची तरी
बायलेक एक्सिडेंट जालो आनी ती बायलेक मरण आयलें. त्या बद्दल आमकां खूब दुख्ख आसा की कोणाकूय अशें मरण येवनच जाय आशिल्लें, पूण तें काय आमच्या हातान नाशिल्लें. हो एक्सिडेंट चुकूनच घडटा. पण ताच्या उपरांत जें कितें घडयलें पळय आनी तें सामकें अत्यंत दुख्खदायक म्हणटा अशें जाता. एक कोण तरी आमकां अशें कळ्ळां की कोण तरी पॉलिटिशियन जावपाचे तयारेन आसा आनी तो फाल्यां मिनिस्टर जावपाची सपनां पळयता आनी ताणें लोकांक चितडोवन घाले आनी त्या मशिनाक उजो लावपाक लायलो, ट्रक फोडपाक लायलो. ताणें कायदो हातान घेवपाक लोकांक प्रोत्साहन दिलें, म्हणजे प्रवृत्त केल्या तांणी. हें सगळें चुकीचें आसा म्हणून आमी आज पुलीस स्टेशनार आयिल्ले. आतां तांचें म्हणलें पुलीस लेट आयले, पुलिसांक लागून हें सगळें घडलें. हांव म्हणटा पुलिसांनी तुमकां काय शिकोवंक नासलें वचून फोडा म्हणून. पुलीस लेट आयले जाल्यार तुमी तें इन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय आशिल्लें. पुलीस स्टेशनार येवंक जाय आशिल्लें, बाबा तुमकां कित्याक वेळ जाला, कितें कारण आसा. तांचेंय कितें जिन्युइन रिजन आसूं शकतालें. तें तुमी सोदून काडिनासतना तुमी कायदे तुमच्या हातान घेतलो आनी आमची मशिनरी जळयली. आतां इतली व्हडली मशिनरी जळयल्या उपरांत आमचो कांयच चुकना. ऑपरेटर एक मशीन तें थंय लोड करतालो, ताचें मशीन बंद आसलेलें. त्या बंद आशिल्ल्या मशिनार तांच्यांनी उजो लायलो. हें खंय तरी चुकीचें जाता. आतां हें अशें जावपाक कारण कितें की हे कोण तरी पॉलिटिकल लिडर म्हणून जावंक तयार जातात आनी तांकां त्या वोटाची किंवा पॉलिटिक्साचें तांकां तें भूत चडलेलें आसता. तेज्या नंतर ते लोकांक अशें चडोवन घालता. आतां तो कोण तो सोदून काडचो म्हणून आमी पुलीस स्टेशना कडेन लायला. तांणी खंय आमकां आश्वासन दिलां आमी तें सोदून काडटले म्हणून. तांणी ते मनीसूय हाडल्या सोदून, ते तांचेर तांणी कारवाई करपाक चालू केल्या. पूण आमचो मेन मुद्दो आसा, जाणें कोणें पळय तांकां उपसयल्या ताका मेन आज जेलीन घालपाक जाय. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आमदार कालूस फेरेरा आनी एल्टॉन डिकोस्टा हांच्यांनी विधानसभा अधिवेशना पयलीं राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांची भेट घेतली. शासनाचो अपेस, भ्रष्टाचार, कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न, पर्यावरणाचें लुकसाण, गोंयचे अस्तित्वायेक धोको निर्माण जावपा विशीं कारवाय करची असो उलो विरोधकांनी मारला. आज आमी लोकभवनान येयल्ले माननीय आमचे गव्हर्नर मेळपाक आनीक आमी हे CLP कालच्या दिसाक जेन्ना आमी एकठांय जाल्ले अबाउट certain decisions that need to be taken. One of the decisions that we took was that we have to convey to the Honorable Governor on the failure of this government, खास करून ज्या पद्धतीन आज पब्लिक सेफ्टी, एनवायरमेंटल इश्यूज, तेच पद्धतीन फिस्कल स्टेबिलिटी आनी आमचें गोंय जें एक लिबरल गोंय जें आमी सगळे म्हणटा, एकठांय रावन जे पड आमचें एक गोंयची एक इमेज आशिल्ली ते हूंय ना हूंय म्हाका दिसता आज ह्या सरकारान पाड घातलेली आसा. Based on 11 points, first was about the breakdown of the law and order situation in public safety. आज ज्या पद्धतीन क्रायम्स, मर्डर्स, रेप्स हे सगळे वाडलेले आसा आनी ह्या सरकाराक पळोवंक ना, कित्याक हो सरकार कोमिनाद आसा. दे आर हँड इन ग्लव्स विथ these people, with these criminals, and the police also has been weakened and the police itself are involved with several of these crimes. दूसरो point जे पड आज all across the state जेन्ना बर्च हाजी हें जेन्ना 25 ह्या नायट क्लबान मेले, ही ट्रेजिडी कित्याक जाली त्याच पद्दतीन आज प्रिव्हेंटेबल ट्रेजिडीज ऑल अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा जो परिणाम आमच्या टुरिजम इंडस्ट्रीचेर पडलो आसा. इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स, एब्सन्स ऑफ फायर सेफ्टी क्लियरन्सीस, हे मेन मुद्दे. आनीक एक पिरियॉडीक सेफ्टी ऑडिट जे जावपाक जाय, हे ऑडिट आज ह्या सरकारान केल्लें ना. आनी म्हाका दिसता होय मेन इश्यू अबाउट द सेफ्टी ऑफ गोंयकार्स एंड सेफ्टी ऑफ टुरिस्ट. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. फेस्टिवल रापणकारांचो उत्सव मनोवया गोंयकारांचो. हैया है
उत्सव फुल